आमचो मुद्दो आमी सरकारा मुखार दवरिल्लो आसा। ह्युमन रिसोर्स मार्फत हांकां कामाक घेतले म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगला। तांकां जीवरक्षक म्हणूनच कामार रुजू करून घेवचे अशी मागणी स्वाती केरकरान केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आता फायनली कशें आसा, आमचे गव्हर्मेंटा कडेन आमी आमचो जो इश्यू आसा तो आमी ऑलरेडी दवरलेलो आसा। आमचे एकूच मागणी आसा की जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तांकां सर्टन पावर आसा। जर हे आमचे गोंयचे भुरगे जर हांगा उपाशी आसा, विदाउट जॉब आसा, तांकां जॉबलेस आसा जाल्यार तेणी हे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेणे आमकां सपोर्ट केला तेणी एक बाबा वेगळ्या तरेन आपले एक हो मुवमेंट फुडें व्हरपा खातीर ताणें प्रयत्न करचो। पळयात एक हे आमकां सगळे प्रेसांतल्यानूच कळ्ळें की CMन अशें डिक्लेअर केलें की ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू हांकां घेतले। आतां तुमकां खबर आसा हेच्या पयलीं आमी जेन्ना बिफोर पॅन्डेमीक स्ट्रायक केल्लो तेन्ना CMा कडेन आमची मिटींग जाली। CMन आमकां तेंच सांगलें आनी सेकंड मिटींग घेवन आमी हेजेर क्लॅरिटी आमी हाडुया, हितूर म्हणजे क्लियर करुया हो इशू। सेकंड मिटींग आमची जावकूच ना। परत एकदां आमी CMाक मेळूंक गेले तेन्ना तेणेंय सांगलें की तुमकां डायरेक्ट तुमकां आमी घेयना, गव्हर्मेंट जॉबाक घेवंक शकना, तुमकां ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू घेता। आतां ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू तांकां लायफ गार्ड म्हणून ते घेयना। CMन हे क्लियर करचें। आमकां कितें जाय, तेंच्यांनी 10 वर्सां 12 वर्सां जालीं थोडे जे पयलीं बिफोर दृश्टी कंपनीच्या पयलीं सुद्दां काम करपी भुरगे हांगा आसा तेंची हांव सर्वीस प्रोटेक्शन मागता एज अ लायफ गार्ड। आणि सरकारान तांकां एज अ लायफ गार्ड एज इट इज म्हणजे आतां जे हांव लिस्ट आमकां CMन तेन्ना प्रोड्यूस कर म्हटलेलें तें लिस्ट हांव दितलें। तेंची सर्वीस प्रोटेक्ट करून तांकां एज इट इज तांकां सर्विसीन घेवपाक जाय, हो म्हाजो फूल अँड फायनल डिमांड आसा।